की पयले ग्रॅज्युएशन 3 वर्सान भुरगो ग्रॅज्युएट जातालो. आतां भुरग्याक चॉयस आसतलो, ऑप्शन आसतलो 3 वर्सान ऑप्ट करपाचो किंवा 4 वर्साचे ग्रॅज्युएशन ऑप्ट करपाचो. एखादो भुरगो 3 वर्सान ग्रॅज्युएट जावपाक शकता किंवा आपल्याक 4थी वर्स जाय म्हणून सांगून 4 वर्सांनी ग्रॅज्युएशन तो घेवपाक शकता. जो 3 वर्सान ग्रॅज्युएट जातलो ताका ग्रॅज्युएशनाची डिग्री मेळटली आनी जो 4 वर्सान ग्रॅज्युएट जातलो ताका डिग्री विथ ऑनर्स किंवा डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च अशी 2 ऑप्शन ताका अवेलेबल आसात. जो डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च जातलो ताका डायरेक्ट PhDकय अप्लाय करपाक मेळटलें मास्टर्स डिग्री करिनासतना. आनी जो डिग्री विथ ऑनर्स घेतलो म्हळ्यार 4 वर्साची ताका जर मास्टर्स डिग्री करपाक जाय जाल्यार ताका ती 1 वर्सान मेळटली. आनी जो 3 वर्साचो ग्रॅज्युएशन करतलो ताका जर मास्टर्स डिग्री करपाक जाय जाल्यार ताका 2 वर्सां मास्टर्स डिग्री करची पडटली. आनी कितें फरक आसा हातून ताका मल्टिपल एंट्री आनी मल्टिपल एक्झिट म्हणटात तो फरक आसा. And again, if a student leaves after 1 year or 2 years, he will have to start from the first. There is absolutely no provision wherein whatever has been covered is taken care of. That is not there. But in this case, it is not so. After 1 year, let's say that a student is shifting his base from Goa to somewhere else. Then if he or she wants to have a certificate, every semester there is 20 credit. 20 credit, the 1 credit is 15 hours. So in a year it is 40 credit. Along with the 40 credit, if he completes 4 credit of vocational skill-based course, he or she is eligible for a certificate. And let's say that due to financial difficulty, he or she wants to leave that, and then he or she can very well come back and then complete the degree. So after 2 years, if they leave, again diploma will be given so that if they can try for a job. So that kind of the facility is there. That is the major difference between what is being offered now and what is there in the NEP. नव्या शिक्षण धोरणाचे फायदे सांगपी व्हिडिओ रोखडेच रिलीज करतले की कशें ही नवी सिस्टम कशी आसा, ह्या नवी सिस्टमी भितर कशें वचचें पडटलें तांकां, कितले चॉयस अवेलेबल आसात, कशें त्या चॉयसाचे तेमी ऑप्शना प्रमाणे ऑप्ट करूं येता, तेजें इवेल्युएशन कशें जातलें ही सगळी म्हायती हे जे 3 जाण जे आमी नांवां वेबसायटीचेर घालतले ते सगळ्याक मार्गदर्शन करतले. ह्या शिवाय कांय व्हिडिओ आमी तयार करतले आनी हे व्हिडिओ यूट्यूबार अवेलेबल करून दितले, आमच्या पोर्टलार अवेलेबल करून दितले, त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाकय आमी धाडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.